मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. आज व्हिडिओ सगळं ब्लर असा येता. सो आयज आसा मंगळार, ट्युजडे आयज. आणि हा टायम जसो पण तो आयज पळयलोच ना. टायम पळयलोच ना. 11:20 जाली. आणि जशें की तुमकां हांवें लास्ट व्हिडिओन सांगिल्लें पळय न्हू, कालच्या व्हिडिओन आमी आयज वता बायक घेवन डॉक्टरा कडेन. आमची पिडियट्रिशन जी आसा पळय न्हू ती नाशिल्ली, सो ताका लागून आमी वचूं नाशिल्लीं काल बीन. नाल्यार सॅटर्डे ताका फिवर आयिल्लो, संडे काल वचपाचें आशिल्लें. आनी काल तें मातशें ओके आशिल्लें म्हणून व्हरूं ना. आतां ताका थंडी आहा म्हणून व्हरता. कितें हाडलें? सो आमी आतां पावल्या धापटानच न्ही रे. सो कॉलेजी कडेन हांगासर न्ही गाडी आसा अशें थंय म्हळ्यार एका कितें घे अशें म्हणून. घरा कडेन कांय करूं नाशिल्लें, जस्ट ब्लॅक टी आनी बिस्कीट टोस्ट जो आसा पळय तें खाल्लें. तो पळय बरो घरे काडटा पणसाचे. सो बरें घरे काडटा पळय. थंय काडटा आनी थंय दिता. हय बरें न्ही. सो आमी च्या जी आसा पळय न्हू बेश्टी टोस्ट खावन पिल्ली. म्हटल्यार एका वाटेर कितें घेवया अशें म्हणून. सो थंय ते गाडे लागता खूब. थंय समोसा घेतला हेणें. कितें हाड म्हटलें का समोसा हाडला रे काल. आनी समोसा हाडलेले कितले 4 हाडलेले सांजचे. अर्दे खाल्या अर्दे उडयले. सकाळीं उडयले आतां हांवें. हय आनी कितें करतली. बेश्टे एक्स्ट्रा घेता आनी येता. जे जितले जाय पण तेज्या चड ताका अशें कमी पडटा अशें दिसता ताका एवरी टायम. सो एक्स्ट्रा घेवन येता हो. ते वडयले आतां सकाळीं. पिड्यार जालें ना ते. फ्रिजान दवरलेले राती बरें आसलें सकाळीं खातालें सकाळीं आनी नाका म्हटलें. आनी मागीर ते वडयले आतां सांजचे पळय पिड्यार जातले आनी कालचे कितें खातली अशें म्हणून. सो आतां आमी वचपाक भायर सरले डॉक्टरा कडेन. आतां वता बायक डॉक्टराक दाखयता आनी मागीर येवपाचें. बाय आसा हे पळय हांगासर बसला सगळीच तिगाय. एकले आनी दोग जाण बीन न्ही तिगाय बरी ना. आतां 11:15 म्हटल्यार 12:15 12:30 पावणे 1 म्हटल्यार आमी पावतली मडगांव. हा दोळे हेका लागून हे करता भायर न्ही पळयले की दोळे हे जाता जाम जाले न्ही. तकली बिकली जड जाल्ली आसा अजून. ताका लागून दोळे भायर अशें करून डायरेक्ट पयले न्ही हे जाता. सनग्लासीस घातल्यार मातशें ओके दिसता. आतां वता बायक पळयता डॉक्टर कितें म्हणटा ती आनी मागीर पळोवया फुडें कशें कितें तें. ओके सो चलो मेळटा मागीर तुमकां काणकोण हांगा काणकोण न्ही मडगांव पावतकीर. सो आमी न्ही पावली. घाट स्टार्ट जालो रे जालो. सो आनी ट्रॅफीक हे ते बॉमाचे बॉक्स. ट्रॅफीक एज युजल तुमी पळोवपाक शकता. हे भायल्योच गाडयो आहा चड अश्यो लोकल्स अशें कोण अशें करून थांबना. थांबल्यार बी खंय थांबपाक मेळटा ते थांबता. नाजाल्यार अशें करून ट्रॅफीक गाडयो वाटेर दवरतकीर. आनी म्हाका विचारतालीं खूब जाणां की सवाय मेळटा काय म्हणून जाणा मरे. हे अशें करून बसता पळय हे रोड सायडीन ते सवाय आसता काय म्हणून. तर हे पळय हांगासर अशी खूब जाणां बसता. आयज कोण ना. आतां येतली ती डेट अशी पळय. पणस म्हणा आंबे आनी निरफणस कितें भाजी मिरसांग्यो सुक्यो सगळें मेळटा. कितें ना अशें म्हणून ना. हय सगळें सोलां बिलां सगळें कितें म्हणटा तें मेळटा. जशें मार्केटान मेळटा पळय तशें सगळें मेळटा न्ही रे. सगळें मेळटा. बट कितें खबर आसा तुमी अशें म्हणटा म्हाका कोणे तरी कमेंट केल्लो फाटल्या दिसांनी की बरें मेळटा तुमच्या थंय सवाय मेळटा म्हणून. सवाय मेळटा बरें मेळटा ते बागायतदारांकच ना. जी कितें लोकल मार्केटान रेट आसता पळय लायक मडगांव पणजे जावं काणकोण म्हणा सावड्डे म्हणा तीच रेट आसता न्ही रे. सेम रेटीचे रेट तीच आसता. बट तुमकां कितें फ्रेशली अशें करून सगळें मेळटा. तेज्या पासून म्हारग पासून मेळटा एक एकदां. हय कित्याक आमी ट्राय केला जी काणकोण मार्केटान रेट आसता पळय न्हू. फॉर एक्झाम्पल आतां निरपणस जर काणकोण मार्केटान 200 रुपयांनी जाल्यार हांगा 250-300 रुपया आसता. ओके आनी सम आयटम तांचे अशें आसा ती बार्गेनींग करना. सांगता त्या रेटीकच घेवप. थोडी जाणां तशी दिता. थोडी जाणांनी कितें अशें आतां 300 सांगलें 250 बीन दिता अशें करून. आयज मंगळार 250 रुपया 300 रुपया
अशें 50 रुपया 60 रुपया देव वयता, थोडी जाणां 20-30 रुपया, थोडी जाणां आसता ना फिक्स रेट सांगता तेच रेटीक व्हरप, थोड्याला तशें बी नसता. हय तुम्ही म्हणटा बायक येता, तुम्ही म्हणटा पळय न्ही ते सारकें सगळें मेळटा, बरें मेळटा, फ्रेश आसता आनी लोकली ग्रोन, म्हणल्यार अशें केमिकल फ्री बीन न्ही सगळें, तशें कांय ना. बट रेट आसा ती सवाय आसना, जशी पळय बाकीच्या मार्केटान मेळटा पळय सगळ्याक तीच रेट आसता. ती सगळ्याक रेट काडटा आनी मागीर येवन हांगा आपल्या त्या रेटीन दिता. आतां हांव अशें म्हणना की तेणी सवाय दिवपाक जाय जावं तशें म्हणना, बट कितें खबर आसा, म्हाका कमेंट केलं की ना तुमचे ते सगळे सवाय मेळटा अशें म्हणलें न्ही, म्हणून तुमकां सांगता की सवाय अशें ना, रेट तीच. म्हाका पयर कमेंट येयल्ले रे एक, तुमचे ते अशें करून सगळे सवाय मेळटा न्ही म्हणून. केन्ना तरी हांवें अशें घेता तेन्ना व्हिडिओ शूट केल्लो भाजी काय कितें तरी, तेन्ना सवाय ना, सेम रेट. आनी आमी तेका काय अशें हें बी करना की ना तेणी सवाय दिवपाक जाय, अशें कांय ना, तेंचे हें न्ही ते, ती एफर्ट्स न्ही ते सगळे. बट अशें सवाय ना, सेम रेट सगळी जी मार्केटान मेळटा तितलीच. सो 11:30 जाली आनी आमी आतां घाटार आसा, करमल घाटार. पळोवया केन्ना पावता ती, कित्याक ट्रॅफीक भरपूर आसता. आनी अशें बी म्हणपा ना की आयज ट्रॅफीक भरपूर आसा म्हणून, ते युज्युअल ट्रॅफीक जे आसा ते आतां एवरीडे ते ट्रॅफीक आसताच आसता अशें करून, सदांचेच. आतां आमी यूज टू जाल्या तेका न्ही रे. सो ओके, चलो पळोवया केन्ना पावता ती आतां. सो पावली आमी मडगांव डॉक्टरा कडेन. हॅपॅथ हांगासर धांवता हो बायक घेवन. पयरच येयली 10 दीस ते हां, आयज रिटर्न परत. कितले फास्ट रे, पावलो बी वयर आनी हांव हांगाच आसा. सो पयर लास्ट टायम वॅक्सिना खातीर येयल्ली 7 मंथाचें, आनी आतां फिवरा खातीर फोन केल्लो हांवें, चड पेशंट ना म्हणटाले ते. पळोवया बेगीन जाता काय टायम लागता ते. कितले वेळ गाडयान न्हिदून येयला आनी हांगा पावतकीर बरें जागे जाला. नानी नानी ते भायर ते बाकीचे ती आहा न्ही, तांकां सगळ्यांक अडकिता, सगळे फॅमिलियर फेसीस न्ही बाबा, सगळी फॅमिलियर फेसीस न्ही रे, सगळ्यांक वळखता आमी, तांकांच पळयता परत दोगांकय. सो जालें आमच्या डॉक्टरा कडेन वचून आयली आमी. आनी बायक थोडेशे मेडिसीन जे आसा पळय ते दिला, ते घेवूं जाय रे फार्मासी वचून. आनी चड अशे पेशंट नाशिल्ले आमच्या मुखार, 3 काय 4 कितले पेशंट, कितें रे 3 काय 4 कितले पेशंट आशिल्ले आनी कांय चड नाशिल्ले. सो मागीर आमी हें करून आयली. आनीक आतां आमी वतात झुडियो. खूब दीस जाले, खूब टायम जालो झुडियोंक वचूच नाशिल्ली. लास्ट केन्ना गेल्ली रे आमी झुडियोंक, हेजे मॅटर्निटी फोटोशुटा खातीर कपडे पळोवपाक. ना रे बायक घेवन गेला ते मा बी ते. हां बायक फर्स्ट गेला बायक ना रे, बायकूच माक गाडयां बसयल्ले ते आमी. पावस भरपूर पडटालो त्या दिसा हांवें आय थिंक शूट करूं नाशिल्लें. बाय तेन्ना 2 म्हयन्याचें कितें तरी आशिल्लें. घरा वयचे पयलीं ते एकदां बायकूच अशें कितें कपडे पळोवपाक गेल्ले आमी झुडियोत आनी मागीर वचूना. सो तेन्ना गेली, वचूच नाशिल्ली. आतां हो नाका 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 म्हणटालो, बेश्टे वचून येवया म्हटलें. कित्याक फाटल्या दिसांनी झुडियोन सेल चालू आशिल्लो, बट आमी तेन्ना पावूना. आतां पळोवया म्हटलें, मनसून कलेक्शन कितें आयलें जाल्यार बायक 1-2 ड्रेसीस, म्हाका 1 ड्रेसीस, ताका कांय नाका खंय तेजे कडेन भरपूर आसा कपडे बीन, कपडे नाका भरपूर. आतां असं म्हणटा ओके. आनी मागीर जेन्ना पळय झुडियोन पांयो दिता पळय न्हू, तेन्ना हांव एक बी ड्रेस उबारना, कित्याक म्हाका लायक जाया बी ना. सो हांव उबारना ओके, लायक जालें ना जाल्यार की हो आपलें हे टी शर्ट बरें दिसता, ही पॅन्ट बरी दिसता, हे बरें दिसलें, ते बरें दिसलें, कितें शर्ट आनी हें तें करून आपल्यालेच उबारतलें सगळें. 4-5 जोडी आपुणूच उबारता. हांव थंयच उरता मागीर, आपूण पयलीं नाका नाका म्हणटा आनी हांव घेवपाक वयता ते मनीस तशेंच. सो आतां पळयता बायक कितें. आनी म्हाका ताका नाका खंय, ताका सांगना हांवें, नाका म्हणलें न्ही तेणें. आतां हितून मेन्स कलेक्शन आहा त्या सायडीच्यान पांयोच दिवप ना, वचपूच ना म्हणून. गेले म्हणटकीर मागीर घेता न्ही रे. कितें सांगू, कित्याक पयलीं वयतलो पळय हांव कितें ड्रेस घेवन मागीर अशें ट्रायल रुमाक गेलें न्ही म्हणटकीर आपूण ते सायडीच्यान म्हणून वयतलो आनी मागीर हे अशें अशें काडून हँगलां घेवन उबी रावतलो थंय. तें ताजें खबर आसा म्हाका. आनी मागीर हांव एक घेतलें ना जाल्यार
नाजाल्यार कांयच ना, नाजाल्यार होच सगळे कपडे की आता म्हाका बायक कितें पळोवपाक जाय. आनी आतां हो घातला तो बी झुडियोतलोच ड्रेस न्ही रे. सगळे 4-5 जाण घालयला म्हणून युनिफॉर्म तसले मॅचिंग शिवर जाता 4-5 जाण मेळटा ना. आमकां म्हाका अजून मेळ्ळा कोणूच अशें घालून मेळना कित्याक हांव झुडियोन बी चड अशें घेयत ना न्ही, तेका लागून म्हागेले चड अशें बेळगांव आनी ऑफलायनच शॉपिंग म्हाजी चड अशी नुस्तें पळय कितलें तें. ओके सो पावली आमी, वता झुडियोन पळयता कितें आसा जाल्यार कलेक्शन. ओके तरी सॉंग्सां लायिल्लीं आसा तुमकां दाखयता म्हणना, सॉंग्स लायता थंय सो तेका लागून हांव चडशें शूट करना मागीर मागीर कॉपीरायट येता न्ही तेका लागून. ओके सो चलो मेळटा मागीर. सो आमी गेल्ली झुडियोन न्ही शॉपिंग करपाक. हॅपॅक आयली आमी वचून. सो आतां आमी वता जेवपाक. पळय पात्रांव कांयच घेवना फर्स्ट टायम पात्रांवान भोंवतालो बर्रो. सो पळोवया हांगा पार्किंग आसा जाल्यार कंदील आसा. अशीच लायता भायर उरली ना गाडी हांगा पार्किंगाकच मातशें प्रॉब्लम. आमी जेन्ना केन्ना हांगा जेवपा येता पळय तेन्ना हांगा स्टेप्सांचेर पावतकीर न्ही पांय भिता काळोख कसो न्ही कशें घट्ट धरलो पळय म्हाका. आमी आयले जेवपाक आमचे ऑल टायम फेवरेट कंदील आनी बाय पळय बरें आसा पांय चडून बसला आनी सगळ्यांक अडकिता कोण तेका पळयना तेका आपूण मुद्दम करून उलो मारता न्ही रे. सो आमी गेल्ली झुडियोन आनी झुडियोन कितें हाडटा दाखयता. हांवें कांयच शॉपिंग केली ना एज युजल म्हळ्यार कपडे हेणोन बारीक बारीक तेच घेतला. हेणें कांय घेतला बायक तर आमकां बरें ऑप्शन कांय दिसूच ना सो तेका लागून. आनी हें पळयात हांगासर ऑर्डर केलां आमी जेवण. हेणें फीश थाली केला तेका फीश थालीच आवडटा. हांवें चिकन फ्रायड रायस केला आनी बायक बॉयल्ड एग केला. पळोवया कशें येता तें. खंय वयता गो खंय वयता खंय वयता. सो जेवन बीन भायर सरली आमी आनी हें पळयात हांगासर बाय न्हिदला इन सेन्स ताका येताली न्हीद सारकी. आमी जेवपाक गेले तेन्ना पयलीं स्टार्टींग बरें आशिल्लें बरें रावले आनी मागीर हें करपा लागले गरमूय जावपा लागलें ताका चिडचिड केल्ल्या भशेन करपा लागलें. मागीर हो जेवलो हांवें एक बॉयल एग ऑर्डर केल्लें म्हळ्यार खंय खालां हांवें 1-2-3 फावटी तोंडाक घातलेलें मागीर उडोवूं लागलें नाका म्हणून ताका न्हीद येतालें कांय नाका जाल्लें. मागीर हो जेवलो तेतूं म्हटल्यार बाई लायता म्हटल्यार मागीर हांव जेवलें आनी येयली आमी आतां येतकीर न्हिदलें खानार घातलें आनी न्हिदलें. कांयच अशें खालें ना. ताती ऑर्डर केल्ली तें खालें ना. मागीर बोम दिलो तो घेवना. आसूं म्हटलें न्हिदता न्ही न्हिद मागीर उठ्ठकीर कितें लावया अशें म्हणून. एक्चुली ताका हांवें घरा कडल्यान बी न्ही अशें करून हाडलेलें पोटाक कितें घालतलें म्हणून बट तेवूय बी घेवना. सो पळोवया आतां कशें कितें तें. आनी झुडियोची खबर म्हटल्यार न्ही झुडियोन बरें अशें मनसून सिजनाक कांय ना. जें कितें हें समराचें आशिल्लें पळय तेंच कलेक्शन आसा सद्याक तरी मडगांव झुडियोन. आतां पळोवया केन्ना नवें कलेक्शन येता तें. म्हाका तितलें कलेक्शन आवडूना सो ताका लागून हांवें कांयच घेवना. जस्ट अशें करून वायप्स घेतल्या वायट वायप्स एक नेल पेंट आनीक बायक हेअर क्लिप्स घेतल्या आनी कितें घेतलें रे आनी शू वायप्स घेतल्या. शूज हेगेले वायप करपाक वायट शूज बी बरें क्लीन जाता शू वायपाचे सो ते घेतले आनी कांय घेवना हांवें. ओके सो आतां आमी वता घरा. बायेचें मेडिसीन घेतलेंच ना मेळूना. तूं गेल्लो अपोलोंक उदली शूट करता करता म्हाजो मोबायल जो आसा पळय तो स्विच ऑफ जालो. म्हळ्यार ह्या दिसा कितें जालें काल हांवें सकाळच्यान बायेच्या हितून बी गडबडीन भितर सारकें हेंच करुना मोबायलाचेर जें आसा पळय तें लक्षूच घालनाशिल्लें. आनी वयता आसतना हांवें न्ही नोट करुना की बॅटरी जी आसा पळय ती मातशी लो आसा म्हणून. स्टील म्हाका दिसलेलें हांव मॅनेज करतलें जातलें अशें म्हणून. डेटा बी कांय ऑन करूं नाशिल्लो हांवें बट स्टील येवपाच्या टायमार असो मोबायल जो आसा पळय तो स्विच ऑफ जालो. आसूं म्हटलें ओके. सो मोस्टली हांवें जें कितें जाय तें सगळें शूट केल्लें न्ही ताका लागून. सो आतां उदवा आयली आमी घरा कडेन आयली आनीक
सगळे अशें करून वखद बिकत आहले ते सगळे बायेक घातले बायेचे मातशें पळयले आनी आतां रात जाली 8 8:30 जाली सो बायेच्या पोटाचे केस कितें आसा पळय ते सगळे केलें आनी ताका न्हिदयला आतां जस्ट न्हिदलां आनी आमी आतां जेवपाचें उरलां सो मातशा वेळान जेवतलीं बी आनी मागीर पळोवया आतां येवन रांदपाचें सगळें तें आशिल्लें न्ही सो ताका लागून आनी शूट आनी हें केलेंच ना सो म्हटल्यार आतां सगळें जालें मातसो रेस्ट घेवया ह्या दिसान खूब अशें बॉडी हें जाल्ली आसा न्ही मातशी रेस्टाची गरज जी आसा पळय ती आसा अशें म्हणून म्हटलें मातशी बॉडी हे दिसा सामकी हें जाल्या न्ही सो ताका लागून म्हटलें मातसो रेस्ट आसा पळय तो घेवया असो म्हणून सारकोच वॉल्यूम खूब मोठो जाला सो सारकोच रेस्ट घेवया अशें म्हणून आतां हॉबी म्हणपा लागला आयज मातशें बेगीन जेवन मातशें न्हिदया बेगीन अशें म्हणून मागीर सकाळ फुडें उठून परत तीच धांवपळ तीच गडबड तेच सगळें डेलीचें रुटीन न्ही ताका लागून सो पयलीं म्हटल्यार आयचो व्हिडियो हांगासर एंड करून घेवया अशें म्हणून सो चला तर आयचो व्हिडियो हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां तुमी म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळटा तुमी थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय